सोरूय दोनिया सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमचें सांत आनाचें दुसरें नवेन. सगळी आमची मागणी आमी सांत आनाचे मजतीन देवा मुखार किरीत भाशेन दवरुया. किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या जाणट्यां आनी आमच्या शेपाय शेमाय पासत आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिन वासून. आजारिया क्रायन कॉस्ता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयवन कॉस्ता आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी आमची गोंयची एसेंब्ली चालू आसा विधानसभेन. जाल्यार ही विधानसभा बरे भाशेन जावंक फटोवपाचें कामां आमचो सरकार जी करता ती ताणें सोडून दिवंक आनी जें कितें उक्तेपणी बरें आसा तें करूंक बरे ते निर्णय घेवंक आमच्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांक आनी आमचे स्टेट कॅबिनेट आसा आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. कोराजीन तुजें कोटा बेतसायदा तुजें कोटा. भाव भयणीनो जेजूचीं उतरां आयकून जायते फावटी भिरांत दिसता. कित्याक जेजून सगळें लोकां पासत केल्लें तरी आसतना ही पोरजां मन बदलूंक तयार ना. आपल्याच्याच वाद्याचींच जालीं आनी देखून जायत्या जाणांक तारण मेळूंक ना. जाल्यार आमकां देवान तारण दिल्लें आसा. आमचें सगळें वायट जें आसा आमच्यो चुकी ज्यो आसात त्यो आमी ओळखून घेवंक आनी आमचें जिवीत निठायेर घालूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. जायते फावटी आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या निबोर मनाचीं जाल्या निबोर काळजाचीं जाल्या देखून देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. भावार्थान बरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो कोटलो पर्वताच्या कानार पडटा तसो मांड आनी दोंगोर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतांनो सर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. पृथ्वीच्या बुन्याद्यांनो कान दियात. कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाड विवाड कोत्ता. मोचे पोरचे हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्तांतल्या देसांतली हांवें तुका
भायर काडली. गुलामपणाच्या गोराण्यांतली हांवें तुका सोडयली. तुजे मुखार मोइसेसाक, आरोनाक आनी मिरयामाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलो आनी स्वर्गाच्या देवा मुखार कसो सोडपडटलो. ताचे मुखार होम घेवन वेतलो वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक हजारांचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाळ केले म्हूण तो प्रोसोन जायत. म्हजे चुकीक लागून म्हज्या मालगोड्याक वोपून दिवू. म्हज्या पातकां खातीर म्हजे कुडीचें फळ भेटोवन. मनशा कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया मोया दाखय आनी देवा कडेन खालतीकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. देवाचें उतर हें. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतली. म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपणाकूच नीत करूंक वेता. देखून मोळप ताचें नितीवणपण परगट्टा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होमूय बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या गोरण्यांतलो आनीक एक पाडकुलो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिण्यांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोत्ता बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासणेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. धर्मशास्त्रियां आनी फारिजेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजी कुडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संसद ही ती एक खुणा सोदता खंय, पूण जोनास प्रवाद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती तीव माशेच्या पोटान आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धरणीच्या पोटान आसतलो.
जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदललें देखून निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. दोखिणीची राणी प्रितुमेचे शिमेर थावन सालामावाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे पोरजे मोजे हांवें तुका कितें केलां, ओ हांवें तुका कसली दूख दिल्या, म्हाका जबाब दी. हें गीत आयकलां तुमी केन्ना? केन्ना आयकलां? जेन्ना आमी प्राचिताचो काळ मनयता तेन्ना हें परतून परतून आमी हें गीत गायता, उगडास करता. मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं हीं उतरां आयज पयल्या वाचपान आमी आयकलां. पोरजे म्हजे हांवें तुका कितें केलां, म्हाका जबाब दी. आनी हो प्रश्न कित्याक? हो प्रश्न देव फिर्याद मांडटा, देव वाद विवाद करपाक सोदता पोरजे लागीं. आनी हे पोरजे लागीं कित्याक हे पोरजेक देवान वेंचून काडल्या, तिका घडून हाडल्या आनी सगळे तरेच्या देण्यांनी तांकां भरल्यात. आनी तरी आसतना ही पोरजां सुदरना. दुकोर हूंय कितलोय धुयलो आनी सूट पासून घालून पासून ताका भितर सालान दवरलो जाल्यार रेबडान लोडपाचें हूंय सोडना, अशी आमची म्हणणी आसा. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत बो करून आमी म्हणया आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत हे भाशेन जाता, ह्या दुकरां भाशेन, जे आपलें जिवीत बदलूंक सोदिना. फादर, हांवें तो प्रेयर ग्रूप सोडलो, आतां हांव दुसरे कडेन आसा अशें म्हणून एकल्यान म्हाका सांगलें. कित्याक सोडलो रे तो? फादर, थिंगा बऱ्यो मिरेकल्स जायना, मिलाग्री बऱ्यो जायना त्या ग्रुपान, देखून दुसऱ्या ग्रुपान गेला. थिंगासर बऱ्यो मिलाग्री जाता, हिलिंग्स जायतीं जाता. ही आमची भाव भयणीनो आयज क्रिस्ती जिवीत आमचें जाल्लें आसा दुर्दैवान. आमी एके इगोर्जेन तावन दुसरे इगोर्जेन, एक श्रायनान तावन दुसऱ्या श्रायनान, एक ब्रदर सावन दुसरो ब्रदर. कित्याक? फकत एक मिलाग्र जायी, मिरेकल जायी, आमकां हिलींग जाय. आनी ह्या पासत जायतीं भोंवत भोंवत आसता, सुवय जाल्यात एक फुर्सा कडेन तावन दुसऱ्या फुर्सा कडेन. आनी हें जें कितें आमच्या क्रिस्ती जिवितान घडटा भाव भयणीनो, हेंच आयज आमकां आमच्या समाजीक जिवितानूय दिश्टी पडटा. आमी एक कडेन धरना. हें गेल्लें सुमान जेन्ना सुरू जालें तेन्ना आमची गोंयची विधानसभा भरली. आनी गोंयची विधानसभा भरता तेन्ना जायते मुद्दे आसले. 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसले, कोळसो नाका म्हूण तो भायर उडोवपाचो आसलो, आमचे रस्ते जे पिड्ड्यार जाल्यात तांचे विशीं मुद्दे आसले, आनिकूय जायते मुद्दे आसले. पूण सगल्या गोंयकारांचें मन आनीक एक दुसऱ्याच मुद्द्याचेर पावलें. काँग्रेसीचे BJPक जॉयन जावपाचे आसात, ए पार्टीन तावन ते पार्टीन उडकी मारपाचे आसात. हाच्या पयलीं जालां, लोकांन तांकां भायर उडयला, तरी पूण आमचे आमदार आजून सुदरना, आजून पासून त्याच दुकरां भाशेन करतात. जायत्या जाणांनी म्हणलें हे भाशेन. आनीक ते सुदरचे नात, तांकां चान्स दिवन आनीक फायदो ना, असल्यांक रस्त्यार हाडून मार घालपाक जाय, ह्योय वस्तू लोक उलयलो. भाव भयणीनो, जें कितें घडटा ताचे विशीं आयज देव जरी तर म्हणटा जाल्यार कितें म्हणटलो? दुबावविरेत ज्या कोणें हे भाशेन केलो, जे आमी विचून काडलेले आसात, तांचो गुन्यांव आसाच. तांकां कडेन शिक्षा फावो ती देव पडेन घेतलो. पूण आमचो भावार्थ खंय आसा? पोरजेचो भावार्थ पोरजा खंय आसा? आमी कितलीं सुदरल्या? आमी तेंच करता, जाणा जावन तांकांच परतून परतून विचून काडटा न्हय, जाल्यार मागीर विचून काडलेल्यांचो आमी कितलो गुन्यांव करपाक शकता?
ह्या पासत देवाची ही आयज उतरां घडये आमकां परतून आयकपाक गरज. परजे म्हजे हांवें तुमकां कितें केलां, वो हांवें तुमकां कसली दूख दिल्या म्हाका जबाब दी, कितें उणें केलां तुमकां. आयज घडये गोंयकारांक देव विचारतलो जाल्यार हेंच म्हणटलो, कितें उणें केलां तुमकां गोंयांत. इतलें सगळें दायज जें दिवपाक जाय, सैमीक दायज, तशेंच हेर जें कितें दिवपाक जाय तें सगळें तुमकां फावो केलां. तरी आसतना ही पोरजां निबोर मानयेची, ही पोरजां आपणाक जाय थंयच वेता, मेळटा थंयच वेता. हांगा मेळना थिंगा धांवता, थिंगा मेळना थिंगा धांवता, थिराय म्हणलेली नाच. आनी ह्या पासत देव घडये आयज आमचेरूय फिर्याद मांडटलो. आयज आमचेरूय कंप्लेन देवाचें शीण, जें गीत सुरवातेक म्हणलां तें शीण ह्या गिताचें नांव. जाल्यार देव आयज आमचेर शीण करपाक सारकें आमचें जिवीत जालां काय. वो दुसरे वाटेन देव आमकां आशिर्वादान भरता तसलीं उतरां उलयतलो. म्हज्या बापाची कुशी केलोल्या न्हू, चलात येयात आनी म्हज्या बापाच्या राज्यान वांटो घेयात. ही उतरां आमकां आयकपाक मेळटलीं काय. शुभ वर्तमानान हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जे परतून परतून जेजू फाटल्यान आसताले, ताका कोसाक लावपाक, टेस्ट करपाक, वो कसल्योय चुकी आसा जाल्यार त्यो जेजूच्यो काडपाक आनी ताच्या शिसांच्यो बारीक बारीक कितें जाता पळयोवन रावताले. आनी ते जेजूशी आयले आनी परतून ताणें जेजूक सांगलें आमकां एक खुणा दी. आनी तेन्ना जेजूचें हे फिर्याद म्हणपाक जाता, जेजूचें कंप्लेन. इतल्यो मिलाग्री केल्यात तुमचे मदें, इतलें शिकयलां तुमकां, तरी आसतना तुमचें मन बदलना, दिसना. दोळे आसून कुड्डे जाल्ले आसात, कान आसून भेरे जाल्ले आसात, आनी ह्या पासत आसात थंयच आसात, त्योच वस्तू करतात, त्योच चुकी काडूंक भोंवतात, कांयच नवें करिनात. आनी खुणा जेजून जायत्यो दिल्ल्यो जाल्यार आतां आखरेक व्हडली खुणा जोनासा सारकी, मनशाचो पूत म्हणजे जेजू, ताका कुर्सार खिडायल्या उपरांत, ताका मारल्या उपरांत, तो त्या कुर्साचेर प्राण सोडल्या उपरांत 3 दीस हे धरणीच्या पोटान आसतलो आनी मागीर पुनर्जीवन जातलो. आनी हाच्याहून व्हडली मिलाग्र भाव भयणीनो आनीक ना. जेजू मरणाचेर, पातकाचेर, कोश्टांचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जाला. ही मिलाग्र आमच्या जिवितांत जण एकल्याक, आमच्या क्रिस्ती जिविताक खेरीत भाशेन ही व्हड मिलाग्र. पूण चडशे जाणांक आमकां आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत ज्यो मिलाग्री जाता त्यो दिसतीच पडना. आमी आजून पासून ह्या फारिजेवां भाशेन आनी धर्मशास्त्र्यां भाशेन व्हडली मिलाग्र सोदता, मिरेकल्स, हिलिंग्स सोदूंक भोंवता. ह्या फादरा कडेन कांय जायना, त्या फादरा कडेन कांय जायना, आमचे इगोर्जेन कांय जायना, उमक्या जाग्यार जाता, धांवया थिंगा. पूण देवाचें उतर जें आमी आमच्या काळजान घेवपाक जाय, तें देवाचें उतर घेवन आमचें जिवीत बदलपाचें भोव थोडीं जाणां आपल्या जिवितांत पाळटात. आनी जीं कोण ही भोव थोडीं जाणां हें देवाचें उतर घेवन आपल्या जिवितांत पाळपाक सोदतात, प्रयत्न करतात, तांकां दिसाच्या दिसाक जायत्यो मिलाग्री आपल्या जिवितांत दिसती पडटात. सोदूंक भोंवपाची गरज ना. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन हो देवाचो शीण आमी आयकुया. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत कितें जाग्यार पडपाक जाय काय, कितें आमी सारकें करपाक जाय काय, हें पयलें वाचप सोंपता आसतना देव आमचे लागीं कितें मागता तेंय आमी आयकलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया मया दाखय आनी देवा कडेन खालतिकायेन चल, इतलेंच पुरो. प्रमाणीकपणान चल, दया मया दाखय आनी देवा कडेन खालतिकायेन चल. हें जरी तर आमी करपाक तयार आसा भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जी देणी देव वतयता ती आमच्यान मेजूंक जावची ना. ती आमकां आनीक जाय अशें आनीक दिसचें ना. पूण ज्या मेरेन आमी प्रमाणीकपणान चलना, दया मया दाखयना, आमी देवा मुखार खालतिकायेन चलना, आमचीच मिजास घेवन भोंवता, आमीच व्हडलीं जाल्ल्या भाशेन करता, त्या मेरेन आमकां आनीक बरेपण दिसचें ना. तर आयचे भेटेन आनीक एक मिलाग्र ही परतून परतून आमी उगडास करता. ह्या आल्ताराचेर जाता त्याहून व्हडली मिलाग्र आनीक ना. हो सादो उंडो आनी सोरो जो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता आनी आमकां तो मेळटा, हाच्याहून व्हडलें देणें आनीक दुसरें खंयचेंच ना. जाल्यार हे पवित्र मिसाचे भेटेन जावं पावस पडों वत येवं, तुमी जेन्ना मिसाक येतात
इतले त्रास करून वेळ करून तेन्ना ह्या आल्ताराचेर जी मिलाग्र घडटा ती आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान दिसाच्या दिसाक घडो आनी जें कितें घडटा तें आमी दोळे उक्ते करून पळोवपाक आमकां ही खालतिकाय फावो जावं म्हण हे भेटेन आमी मागुया. आनीक आमी ही भेट भेटयता आसतना जीं कोण उसुक्त पडटात, जीं कोण परतून परतून ह्या धर्मशास्त्र्यां आनी फारिजेवां भाशेन आजून पासून खुणां सोदूंक भोंवतात, वो जें कितें आपणाक मेळना देखून ह्या वाटेन तावन त्या वाटेन तावन दुसरे वाटेन उडयो मारीत रावतात, भोंवत रावतात, तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया देवान तांच्या जिवितान हें बरेंपण फावो करूंक आनी देव जें कितें दिता तें घेवंक तांकां फावो तितली कृपा दिवंक तांचे पासत आमी मागुया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. तुझ्या उदारपणान तूं सर्वेस्पराच्या रोजनारा तुका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखांचो सरत तुका भेटयता. दाग पाल्यान दिलान मनशाच्या वावरान म्हज्या भावा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी आपले पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पर्जेक तुवें फरमायलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपर्णायेक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन ओंपता तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सुडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच सोडली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सोडली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोठुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवान तुज्या जिवितान मिलाग्री केल्यात गाय. इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी चिंत, तुज्या जिवितान देवान कसल्यो मिलाग्री केल्यात. दिसाच्या दिसाक देव आमच्या जिवितान साबार ओचोरयां करीत रावता देखून ताका आर्गां दिनवास दिवया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलेर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत खोर. देवाचे शिलेर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत खोर. देवाचे शिलेर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. प्रमाणीकपण, दया माया आनी खालतिकायेन जिवंक आपयता तो जेजू देवाची शेळी ओपडे आसा. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. तूं रादलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन घेवया. F23 पेज नंबर 96. F23. वचूया ख्रिस्ता शांती वचूया, वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया, वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया, तोऱ्या वचूया.